गोंयांत बेकायदेशीर रितीन जावपी दोंगर कापणी विरोधात रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान गोंयचे काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर हांणी केल्ल्या कागाळीची दखल घेतली। ह्या संदर्भात मुखेल रान संरक्षण अधिकाऱ्यान गोंयच्या सरकारा कडेन दोंगर कापणी विशीं अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला, अशें ह्या वेळार कौठणकरान सांगलें। आमी 7 तारखेक जी कंप्लेन दिल्ली हिल कटिंगा खातीर ते कंप्लेनी वयल्यान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आसा तांच्यांनी आज राज्य सरकाराचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ताका डायरेक्शन दिल्या की तांच्यांनी आमचे कंप्लेनीचेर एक्शन घेवचें, सुटेबल एक्शन घेवचें आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट तांकां सबमीट करचो म्हणून केंद्राक। जाल्यार हो जो प्रश्न आसा हिल कटिंगाचो हो सामको गंभीर प्रश्न आसा, कित्याक आमी परत परत सांगता की जे आज डिस्ट्रक्शन चल्लां, रॅम्पंट हिल कटिंग चल्लां, हाजो इरिवर्सिबल इफेक्ट आसतलो, तो इफेक्ट रिवर्स करपाक मेळचो ना, कित्याक दोंगर एकदां कापतले की ते परत उबे करपाक अशक्य आसा। ह्या खातीर आमी ही मागणी केल्या आनी आज जे आमी पळयता की विश्वजीत राणे DCP मिनिस्टर आनी प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री आसा हांच्या सरकारान जे आज एनवायरमेंटाचें डिस्ट्रक्शन जाता आनी कसलेच फ्युचर जनरेशनाचो विचार करनासतना जी लँड कन्वर्शन चल्ल्या ताजो खूब गंभीर परिणाम फुडल्या येता ते जनरेशनाक आनी गोंयकारांक भोगचो पडटलो। हो प्रश्न विश्वजीत राणेचो ना किंवा प्रमोद सावंताचो ना किंवा सुनील कौठणकराचो ना किंवा BJPचो ना आनी काँग्रेसीचोय ना, हांगा राजकारण ना। हो प्रश्न आसा गोंयचो आनी गोंयचे अस्तित्वाचो आनी गोंयकाराच्या अस्तित्वाचो आनी गोंयचे पर्यावरण जे आसा ते सांबाळून दवरप ही प्रत्येक गोंयकाराची जबाबदारी। म्हणून आमी हो जो प्रयत्न चालू केला आनी जो आमी आज इनिशिएटीव केला हो आमी कंटिन्यू करतले आनी हिल कटिंगा कडेन आमचें सदांच झिरो टॉलरन्साचें धोरण आसतलें।